आवय भाशेनच भुरग्यांक मुळावें शिक्षण मेळचें अशें धोरण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें आसा। जागतीक सिद्धांता प्रमाण मुळावें शिक्षण आवय भाशेंतच जावपाक जाय। होच हेतू मनात दवरून फाटलो कितलोसोच काळ भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें आंदोलन चालू आसा। व्यापक अर्थान चालू आशिल्ल्या ह्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्याक 18 जून पासून सुरवात जाल्या। क्रांती दिसाच्या निमतान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या 19 सुवातांचेर उपोशण करून विरोध केलो। दर एका स्तरार सरकाराक असहकार्य धोरण करून निषेध करपाची तयारी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या फुडाऱ्यांनी दाखयल्या। शेनवारा मंचाच्या केंद्रीय समितींतल्या 34 फुडाऱ्यांनी उपोशणाच्या वेगवेगळ्या सुवातेर वचून भाषा मोग्यांक मार्गदर्शन केलें। पणजे हांगासरल्या लाक्षणिक उपोशणात प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर आनी हेर फुडाऱ्यांनी भाग घेतिल्लो। पणजे, तिसवाडी, पर्वरी, म्हापशां, मांद्रें, पेडणे, दिवचले, सांकळे, वाळपय, फोंड्यां, धारबांदोडा, शिरोडा, मडगांव, कुंकळे, मुरगांव, सांगें, कुडचडें, केपें, काणकोण ह्या 19 सुवातांचेर शेनवारा सकाळचे 9 ते सांजे 5 वरांच्या मजगतीं लाक्षणिक उपोशण जालें। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें आंदोलन आतां दिसान दीस तीव्र जायत आसा। येवपी विधानसभेच्या वेंचणुकेंत राजकीय पर्याय निवडपाची तयारी मंचाच्या फुडाऱ्यांनी दाखयल्या। हाका लागून दुसऱ्या टप्प्यांत जावपी आंदोलन वेंचणुकेच्या पार्श्वभुंयेर भाजपा सरकारा मुखार मोठें आव्हान जावपाची शक्यताय आसा। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे अनुदान सरकारान प्राथमीक शिक्षण इंग्लिशीन करून दिलां, हें अनुदान बेगी परत येवचें, बंद करचें, फकत दिवचें भारतीय भासांनी मुळावें शिक्षण करून, इंग्लीश भाशेन न्हय, परकी भासांनी न्हय। ह्या आंदोलनाक वेगवेगळ्या घोषणा वेगवेगळे उपक्रमासून हे आंदोलन घडोवन हाडला आणि जो पर्यंत हा माध्यम विषय हो सुटाना तोपर्यंत ह्या आंदोलन असेच टप्प्यान चालू रावतलें। आणि ही आपली संस्कृती जी आहे ती या मातृभाषेवर टिकलेली आहे आणि जोपर्यंत ही मातृभाषा होत नाही तोपर्यंत आम्ही हे जे उपक्रम आहे, आंदोलनं आहेत, ही सरकारच्या विरोधात आम्ही चालूच ठेवणार आहोत। म्हणून आयचे क्रांती दिसा हे दिसभराचे उपोशणाचो हो कार्यक्रम जाता। हाका एक विशेष अर्थ आसा, कारण लोकशाहीत आनी स्वराज्यांत अशे तरेचे प्रश्न येवंक जायनाशिल्ले, पूण त्या सरकारान आमचेर लादल्या। तेन्ना सरकारान जितली बेगीन ही चूक सुदारता तितले शाणेपणाचें जातलें, गोंयचे बऱ्याचें जातलें, गोंयच्या संस्कृतीच्या अस्मितेच्या शिक्षणाचें बऱ्याचें जातलें। जे भुरगे प्राथमीक शिक्षण घेतात त्या भुरग्यांच्या फुडाराचें बऱ्याचें जातलें हें सरकारान वळखुपाची गरज आसा। मुळावी शाळेचे प्राथमीक शाळेचे माध्यम जे आसा ते कोंकणी आनी मराठी आसचें आनीक इंग्लीश भाशेच्या हाका शाळांक अनुदान दिवचें न्हय अशे तरेची मागणी आसा आनी ती मागणी सातत्यान आतां गेल्ली 3 वर्सां भारतीय जनता पक्षाची सरकार एज सावन ती चालू आसा। ही मागणी निमाण पर्यंत आमी व्हरतले, म्हळ्यार मागणी जी आसा ती मान जातसर हें आंदोलन वेगवेगळ्या पद्दतीन चालू आसता। इलेक्शन जे आसा त्या खातीर पर्याय सोदप चालू आसा। आमचे जे प्रमुख आसात समन्वयक सुभाषबाब वेलिंगकर धरून बाकीचे ते तांणी पर्याय दिवपाची मागणी केला, तांचे बरोबर आमी आसात। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान जे आज हांगा लाक्षणीक 1 दिसाचें उपोशण केलां हेचो फाटलो हेतू हो साफ आसा, कारण आमी सरकारान जें इलिगली इंग्लिशे ग्रांट्स दिलां हें ताबडतोब बंद करचें म्हणून, आनी प्रायमरी स्कूल जें मिडियम आसा तें 1ली ते 4थी मराठीन नाल्यार कोंकणीन करचें म्हणून आमी ह्या लाक्षणीक उपोशणा बसले कडेन आसा। प्रत्यक्ष कृतींतल्यान तांच्यांनी दाखोवपाक जाय की इंग्लीश अनुदान ते बंद करतले म्हणून। म्हणजे नुसतें भावनांचो प्रदर्शन करून कांय जायना। 2012 साला पासून भावनांचें प्रदर्शन आमी पळयतात। एका तोंडांतल्यान मातृभाशेलाच अनुदान देणार म्हणून सांगतात आणि त्याच हातान इंग्लिशीक अनुदान दिवन मायभाशेचें खून करतात। जो पर्यंत सरकार इंग्लिशचो ग्रँट बंद करिना आंदोलन कशेंच कमी जावचें ना।